सोनसड्याचेर मंगळाराय लोकांची कोयऱ्याची ब्लॉकेड. सॅग्रिगेट करिनासतना कोयऱ्याच्यो राशी मारतात म्हूण लोक फुर्योज. लोक कोयराचे ट्रक खाली करूंक दिना म्हूण निमाणे पालिकेन पुलीस प्रोटेक्शन घेवन मंगळारा सांजे गार्बेजीचे 12 ट्रक सोनसड्यार खाली केले. We only wanted to clear that passage for the trucks. The trucks could go. This is all the city garbage, the normal garbage that were going on top. We didn't want it to be obstructed, so we cleared a way so the trucks could go on top. Was there a request from the Marga municipality? No, it was creating a law and order problem. So in order to avoid any kind of untoward situation, we decided to clear the road and allow the truck to proceed. आमी एकठांय जाली गार्बेज स्टॉप करूं पूण आमगे MLAन सील धाडला टू मोर देन 200 पुलीसमॅन टू कॅच ओनली 30 पीपल आनी तेंय जाल्यार तेणें सांगलां सील मात म्हूण हिंगा सील मारनासतना गार्बेज ट्रक सोडले. Now again unsegregated garbage is come in bulk. About 7-8 trucks have come. SP is pushing me on the side. Others, even some ladies have been pushed by the man constables. So all this is going on. At whose BS we do not know. We will continue this struggle till this dump is cleared, handed over to Solid Waste Management Corporation of Goa. ट्रक कोयर खाली करतना नेमके पुलीस बंदोबस्ता वेळार कुडतरे लोकांबरोबर एकलोय आमदार ना. पूण आज दरम्यान मिटींग जाली म्हाका MLAन फोन मारला हाल सांगीत लोक माता ही आमगे एका गार्बेजीक आनी खमेन तो काटाय म्हूण सांगिल्लें ताणें आनी टील हांवें सांगिल्लें ताका तूं आतां यो हिंगा तो म्हाका सांगता डेल्ली गेलो म्हूण आपूण म्हाका खबर ना हें तेगे केसो हें तें. आज आमी पोतून एकठांय जाली गार्बेज हाडपाक रेजनल थिंग्सान फोन मारता हिंगा सील लायतले म्हूण पॅक कोत्ता मुसीएम केदोल सील येयले 150-200 पीपल येयले पुलीस ऑफिसर्स येयले सील मारूंक फॉर द पब्लीक. हो कचरा सील मारता तो पब्लिका सील मारून ताणें सीएमान एक धाडले हेणे रेजनल धाडून. सोमारा लोकांनी सोनसड्या वेल्या गार्बेजीचे ट्रक परत धाडिल्ले. मंगळारा सकाळी त्या ट्रकांचे टायर पंक्चर. मडगांवां सगळे कडेन दिसभर कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो. वास हिंगा न्ही हो शॉपकाराकूय बीन वास आनी वयरूय बीन वास रावताय तांकां रेजिडेन्शियल. सो ही एरिया इतली पॉल्युटेड जाला सोंसड्यार पूण गेल्यार वास येयना तो धांपून दवरताय पूण हिंगा चड वास येता. कावन्सिलर हांव ह्या हितूंतलो हांवें CO काडून हांगा इन्स्पेक्शन केलें ME काडून इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी म्हाका 2 दिसां भितर तुका ओपन ट्रक धाडटा म्हणून सांगलेलो. आतां पालिकेन जादा कामगार घालून सॅग्रिगेटेड कोयरूच उखलपाचें थारायलां. लोकांनी कोयर वेगवेगळो करून दिवचो म्हूण नगराध्यक्षाचो उलो. It will not be an exit immediately tomorrow or day after. We have assured that we will try and give the segregated garbage in the best possible manner, because of which their plant should function, because now all the time they are putting the blame on us that because you all are not giving us segregated waste. So we will try our best and we have decided that we will give you segregated waste and we will see. So now even we have today assured कि maybe we'll put our own people there and try and segregate that also. पूण आज तांणी जी पळय even मार्केटांतली segregated chicken waste and all that stuff, even those they have stopped. सोनसड्याचो धुंवर आज फाल्यां बंद जातलो. मडगांवां सॅग्रिगेटेड कोयराचें कलेक्शन फाल्यां सावन सुरू. पावसा उपरांत कोयर ट्रीट करूंक सरकार नवी वेवस्था करतलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. आयचे घडयेक तरी कोयराचे ट्रक आनी डंपाक पुलिसांचें प्रोटेक्शन. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भिमा पाटील.